It is between it is between the this thing. त्यांची प्रॉपर्टी झाली. दिल्ली से आप कोई nobody can obstruct media. वाईट गजाल म्हाका तरी दिसता ती म्हणजे पहिलो म्हणजे हांगा ह्या प्रोजेक्टाच्या भायर बाउन्सर दवरिल्या. किती म्हणून आपल्याला किती असं तुझं चार्ज किती व्हॉट्स इज द चार्ज ओवर हियर for what people this those are working whoever it may be it is between it is between the this thing. आता तुम्ही नॉर्मल कोणाक अलाव करिना तुका अलाव करता म्हणता त्यांची प्रॉपर्टी झाली. मीडियाचो मोबाईल काढपाक तुमकां दिल्ली से प्रायव्हेट प्रॉपर्टी नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ. अभी इंस्पेक्शन मैं आपको बोल रहा हूँ ती इंस्पेक्शन पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन आप कोई नहीं पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन तुका लागना ना म्हाका लागना तू ताका कंप्लेंट तुझी किती आसत लागे पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन हांगा येयला आमचें काम करता सोशल no the matter is right now I'll tell you the matter is what the matter is what you are taking phones of media person. This is the matter. Public, no one to one. This is the matter. Whoever it is, he is the authorized person for this company. We are a free democratic country. You can nobody can obstruct media. Inspection and later on we just okay, let's start. Okay, I just want to say one thing. That today's inspection is for the damage caused to the irreversible damage caused to the environment. Now what they have done is they have sent DCZMA officials. They should have sent experts from the Department of Environment. And now Viresh Borkar has spoken to the Minister of Environment, Alex Sequeira. Yeah, please tell them. पण आयज आमचा वर्तन बाब आणि बाकीचे सगळे जे कंप्लेंटंट आसा तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें की आयज इन्स्पेक्शन आसा DCZMAचें आणि एनवायरमेंटाकूय आपयल्लें आसा म्हणून आणि ताका लागून कितलेशे जे आमचे कंप्लेंट आसा तांकां घेवन हांगा आवर्तन बाब आणि बाकीचे कलिग्स येयल्ले आणि म्हाकाय सांगलें ते रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन कित्याक ही कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका पडटा म्हणून हांव मुद्दम येयलो हांगा. आणि आयज तुम्ही पळयता आसतले DCZMAचे जे इन्स्पेक्शन करपाक हांगा येयल्या एक हांगा वायट गजाल म्हाका तरी दिसता ती म्हणजे पहिलो म्हणजे हांगा ह्या प्रोजेक्टाच्या भायर बाउन्सर दवरिल्या. म्हणल्यार चल्लां कितें गोंयान जेन्ना एक कंप्लेन येता थंय आमी तशें जाल्यार आमकांय खंय ना खंय पुलीस प्रोटेक्शन हाडचें पडलें, आमदाराक पुलीस प्रोटेक्शन हाडचें पडलें, कंप्लेनंटाक पुलीस प्रोटेक्शन हाडचें पडलें, जे ऑफिसर आसा तांकां पुलीस प्रोटेक्शन हाडचें पडलें. कित्याक गेटी भायर दवरून ते लॉक मारला म्हणल्यार हांव बसून जेन्ना भितर सरला लॉक म्हाका धाडोवचें पडलें. म्हाका 15 मिनिटां भायर दवरलो धाडोवचें पडलें ताका जो कंप्लेनंट आसा ताका भितर घेवन 15 मिनिट्स भायर दवरचें पडलें. 12 जाण कंप्लेंट येयली इतलें जे हें करता आयज हो जो सरकार आसा BJP सरकार आसा ह्या सरकारान जो परमिशन जाय ते उठ्टा कित्याचेर कित्याक हांकां परमिशन दिला म्हणून पंचायतीन परमिशन दिला, TCPन परमिशन दिला, कोण DCZMAन परमिशन दिला, सगळे जे EIA परमिशन हांकां ना, EIA परमिशन ना, सगळी बाकीची परमिशन हांकां दिल्या म्हणून हे आयज उठ्ठा हांगा आणि हे आमकां गोंयकारांक दादागिरी दाखयता. आयज मिडिया पर्सनाक बसून हे दादागिरी दाखयता. एक मिडिया पर्सनाचो फोन बसून काढून तेंच्या हातीन ओडून काढून घेतलो म्हणल्यार ही दादागिरी. आणि जेन्ना हांव येयला तेन्ना कंप्लेनंट कोण आसा तांकां भितर घेता म्हणून रेडी जाले बाकीचे कंप्लेनंट आनी एकटोच कंप्लेनंट भितर पावलो. सो आयज अशें दिसून येता आतां तुमी फाटल्यान पळया तांकां तुम्ही पळयता आसतलें काम हांगा चालूच आसा आनी ते काम हे जे लेटर आसा ते हांवेनूय केल्ले एज पर तेंची कंप्लेंट आसा त्या प्रमाणे हांवेनूय लेटर केले. आतां मिनिस्टराक एलेक्स सिक्वेरा जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा ताका हांवें फोन मारून सांगलेलें आसा की हांगा एनवायरमेंटाचें इन्स्पेक्शन करपाक कोणूच येवंक ना. जे एक्सपेक्टेड आसले कित्याक हांगा येदो व्हडलो प्रोजेक्ट समज येता नाल्यार ताका एज पर गायडलायन जे आसा ते EIA क्लियरन्स जाय. हांगा दिल्लीकारांक हाडून हांगा ठोकपाक सोदता तांकां परमिशनां दिता आनी गोंयकारांक हांगा भायर दवरिता. गेटी भायर तुमी गोंयकारांक दवरिता. जे इनलिगल जे काम समज आसा तुमचें कितें लिपोवपाचें कांयच ना जाल्यार तुमी तांकां अलाव करपाक जाय भितर. हांगा कोण येता आनी ती सांगता आमी सोशल वर्कर म्हणून. खंयची सोशल वर्कर जेन्ना खंयची सोशल वर्कर आणि कसली सोशल वर्कर हे काम फुडें व्हरपाक लागून सोशल वर्क करता आनी इलिगल हांगा जेन्ना कंप्लेन करता हांगा लोकलांनी कंप्लेन केल्ली आसा तेन्ना तुमी खंयचे सोशल वर्कर येयल्या आनी हेंकां तुमी सपोर्ट करता. कसले सोशल वर्क करता ती वयल्यान ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची न्हू
सोशल वर्क करपाक लागून. म्हणल्यार हांगा खंय ना कोण आपणाची पळी भाजपाक सोदता ह्या बिल्डरांच्या नांवान, ह्या हॉटेलाच्या नांवान. हें आज दिसून येता. आणि जो मिनिस्टर आसा, मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, हेका आमी ऑलरेडी एप्लिकेशनूय केल्लें आसा. सगळे आवर्तन बाकीची तेंची टीम आसा, सगळे कंप्लेनंट आसा तेंच्यांनी लेटर केल्लें आसा. टीसीपी डिपार्टमेंटाक केल्लें आसा, जावं बाकीचे डिपार्टमेंट आसा, सगळे डिपार्टमेंटाक लेटर केल्लें आसा. तुमी पळयता आसतला हांगा वॉटर फ्लो, जो उदक आसा, झरी आसा, ते झरी फुटले आख्यो आनी पंपिंग करून उदक भायर मारता. पंपिंग करता, कंटिन्युअसली पंपिंग चालू आसता हांगा. आणि आता त्यांच्यानी ग्रीन पाईप हे पळय ग्रीन पाईप आसा पंपिंग करपाक लागून. म्हणजे इतले ग्राउंड वॉटर आता हांगा एनआयओचो जो सायंटिस्ट बसून आसा तो बसून हांगा येवन पळयला. ताणें तो बसून सांगता कितलो डिस्चार्ज समज जालो जाल्यार एनवायरमेंट हार्म जातलो. आणि तशेंच ज्यो बांयो आसा सायडीक कितल्योश्यो बांय आसा, आमच्या हांगा बांबोलीम विलेज आसा, पिराभाट आसा, ह्यो बांयो ज्यो आसा त्यो टोटल सुकतल्यो. हांगासर पंपिंग करीत रावतले, तांकां पंपिंग करपाक काय न्हू. उदक भितर जातलें. आणि दर्यांचें जें उदक आसा, आतां तुमी हांगा सामको लागीं दर्या आसा तो आख्खो उदक भितर येतलें. सो हेजेर एक्शन जावपाक जाय. आमी परत हांव जायना तेंच्या वांगडा परत जो डिपार्टमेंट आसा तेंचे परत वयतले डिपार्टमेंटान. तशेंच टीसीपी डिपार्टमेंट, कित्याक व्हेरी इम्पॉर्टंट तो म्हणजे टीसीपी डिपार्टमेंट. एवरी नाव एंड देन गोंयभरान अशेंच प्रोजेक्टांक प्रपोजल दिवन तेंच्यांनी नाका जाल्यार दादागिरी करून उडयल्ली आसा. कित्याक हे पळय ह्या टीसीपी डिपार्टमेंट, हांव परत एकदां सांगता, ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटाक लागून हेंची दादागिरी चल्ल्या. हे पयलू हांगा इतली डेप्थ केली. हांगा एफआयआर जो आसा तो एफआयआर 80 एफआयआर आसा आणि तो 299% तेंच्यानी एफआयआर वाडयलो. म्हटल्यार एक स्पेशल हो प्रोजेक्टाक लागून 299% एफआयआर वाडयला. नॉर्मल 80%ाचो 299 म्हटल्यार तुम्ही चिंतूंक शकता आसतले कशी जी दादागिरी जावं कशी दिल्लीकारांची जी हुकुमशाही चल्ल्या आणि हेंचेर प्रेशरायज चल्ला आसा. हो पयसो घेवपाचो लेन देन चल्ला आसा पळय, हेजेर कळटा. कित्याक इतलो हांगा ह्या एंटायर एरियेन खंयच इतलो एफआयआर ना, खंयच ना. हो पयलो जो प्रोजेक्ट आसा तेजेर इतलो एफआयआर वाडून दिल्लो आसा. स्पेशल प्रोविजन म्हटल्यार हे कित्याक लागून स्पेशल प्रोविजन फुकट देला, हे कित तरी आसतलें न्हू तेंचे. सो हेका लागून आमी टीसीपीनी वयतले, आमी एनवायरमेंट मिनिस्टराकूय पर्सनली मेळटले, हांव कंप्लेनंटाक घेवन मेळटले. कित्याक हेजेर सूक्ष्मक लागपाक जाय. जेन्ना सरकार म्हणटा की बीजेपी सरकार म्हणटा आमी गोंयकारांक लागून आसा, आमी गोंय राखपाक लागून आसा, गोंयचें पर्यावरण राखपाक लागून आसा, नाल्यार ते राखोवन दाखोवंक जाय. अशें न्हू ही जी प्रपोजल्स जावं ह्यो ज्यो कंप्लेन्स आसा ह्यो कंप्लेनीन एंटरटेन करिना अशें जालें न्हू. आणि आयज हे ऑफिसर आनी जे ऑफिसर येयला तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार पयलीं हांकां भितर घेवपाक जाय आसलें. कंप्लेनंट कोण आसा तांकां आयज ते पासून तांकां भियाता. म्हटल्यार कितें जालें, आमकां हांगा येवन हांगा कंप्लेनंटाक भितरूच हाडचें पडलें. कंप्लेनंटाक हाक ना म्हणजे कितें, आमी कंप्लेन केल्या आमकां दाखोवंक जाय कितें वायलेशन न्ही. पूण दोंगर कापला ना, दोंगर कापूंक ना म्हणटा ते ग्रेडियंट दोंगर कापलो ग्रेडियंट आसा फूल. आनी गव्हर्मेंटान रिपोर्ट सांगता हिल कटिंग केला म्हण, आणि ते म्हणटा काम चालू ना. हें काम फ्रेश कन्स्ट्रक्शन, हे कम्प्लिटली इलिगल फ्रेश कन्स्ट्रक्शन चालू आहा ते आमकां कितें सांगता कन्स्ट्रक्शन चालूच ना. 24/7 कन्स्ट्रक्शन चालू आहा हिंगा. इलिगल, कम्प्लिटली इलिगल, विदाउट परमिशन.